पळोवया खबरो विस्तारान। गोयच्या शाश्वत विकासा खातीर उद्योगाक जे कितें जाय ताची आमी मागणी केल्या। चड करून पर्यटन विभागा खातीर तशेंच वैजकी पर्यटना खातीर आमी अमकेच पैसे मागिल्ले ना, कित्याक तर गोयच्या लोकसंख्येच्या 5 पटीन भोंवडेकार गोयच्या दर्यादेग वाठारांत येतात। बऱ्याच वेळार कामगिरीचो रिपोर्ट धाडिनात म्हूण आर्थीक मदत मेळना। त्या खातीर आयोग स्थापीत करतकरी सगळीं कामां जातलीं म्हूण माहिती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। For the sustainable development of the Goa, whatever the industries required that we have demanded. I won't say the specific this much amount we had asked. I won't say that. आणि म्हाका दिसता त्या अनुसार म्हणजे आमी अमकेच पयशे मागले कितें हाज्या खातीर ना। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपा खातीर स्पेशली इन टुरिजम इंडस्ट्रीज म्हणजे आमी म्हणटाले की इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करपा खातीर, मेडिकल टुरिजम डेव्हलपमेंटा करपा खातीर आनी एट प्रेजेंट आमी म्हणटा की गोंयच्या 5 पट चड टुरिस्ट पॉप्युलेशनाच्या पेक्षा गोवा स्टेटीन येता आनी वीच इज अंडर कोस्टल लायन्स, कोस्टल लायन्स, सो दॅट वी नीड टू डायवर्ट दीस टुरिस्ट टू द इंटरलँड। आनी हें करपा खातीर आमी मोठ्या प्रमाणात म्हटलां की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय। गोयचे इन्कम सोर्सीस हे पयलीं एग्रीकल्चर, मागीर मायनींग, टुरिजम हाज्या रिलेटेड उरलेले। एग्रीकल्चरा कडेन निग्लेक्ट केल्ले, सो दॅट वी आर फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर। दे हॅव ऑल्सो सजेस्टेड देर शूड बी स्पेसिफीक, म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की तुमी ऑर्गेनीक स्टेट म्हणून डेव्हलप जावचें जाल्यार गोवन एग्रीकल्चर म्हणजे आमी पळयता की गोंयाक लागपी सगळ्यो गजाली ज्यो भायल्यान येता त्यो हांगासर प्रोड्यूस जावपाक जाय, हांगासर कल्टिवेट जावपाक जाय, हाज्या खातीर फोकस आसचो हे तांचेंय म्हणणें आसा। आनी हांवें म्हाजेंय म्हणणें की तेंच आसा की आमच्या हांगासर आमकां भायरसून हाडून जावचें ना। आमचो त्या खातीर सगळ्यांनी फोकस करून ते एग्रीकल्चरा खातीर आसत, इंटरलँड टुरिजमा खातीर आसत, ह्या गजालीचेर फोकस करून आनी वॉटेवर म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर ऑलरेडी क्रिएटींग ते आजुनूय फोकस करचें ह्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न चल्ला। आमकां आजून जर डेव्हलप जावपाक जाय आसत जाल्यार 15 फायनान्स कमिशनान आमच्या कडेन फेवरेबल कंडिशनान पळोवचें आनीक डेव्हलप जावपा खातीर। इन ह्युमन डेव्हलपमेंट ग्रोथ वी आर थर्ड इन द रँक अशें आसा, आमी थर्ड आसा जाल्यार आमकां आजुनूय बी वी वॉन्ट टू गो एट अ फर्स्ट लेवल। त्या दृश्टीन दे हॅड गिवन सम सजेशन्स ऑल्सो, म्हणजे तांचे म्हण आमचें कशें आसा की आमी वेलफेअर खूब मोठ्या प्रमाणात चड मोठ्या प्रमाणात आसा, बट आमचो असोय अर्थ ना की तांचें म्हणणें की टार्गेट ओरिएंटेड वेलफेअर आसचें। आतां पर्यंत स्टेटींत मोठ्या प्रमाणात द मेजर पार्ट ऑफ द शेअर ऑफ द अवर बजेट हॅज गॉन फॉर द वेलफेअर एंड सबसिडीज। ताजो उपयोग खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीरय जावचो हेंय तेंचे सजेशन्स आशिल्ले। डायरेक्टली ग्रँट्स फ्रॉम द 15 फायनान्स कमिशन टू द अर्बन लोकल बॉडीज आनी अर्बन रुरल बॉडीज हांकां मेळपाक जाय। आयज पर्यंत तांकां परफॉर्मन्स ग्रँट्स ही मेळनाशिल्ली, कारण तो रिपोर्ट्स जो सबमिशन जावपाक जाय आशिल्लो परफॉर्मन्स ग्रँटाचो तो जायना, म्हणून एकदां सफर जातले। बट दीस टायम वील मोर स्ट्रेस ऑन इट। Once we appoint the State Finance Commission, the State Finance Commission's power dile and he will start implementing. Then only anche grants implementations, tanje reports zadap begin jatale. That will help the state to develop in the rural areas also.